ब्रेस्तारा मेरेन शेकांच्यो सुवाती थारावन 15 ऑक्टोबर मेरेन सगळे शेक उबारून जातले अशें उतर पर्यटन संचालकान शेकवाल्यांक दिलां. कळाव जाल्ल्यान उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे शेकवाले शेकांच्यो सुवाती थारावपाचेर पर्यटन संचालकाक मेळ्ळे. जांच्यो सुवाती थारल्यात तांकां शेक घालपाक रोखडीच मान्यताय मेळटली आनी ते उपरांत शेक सुरू करूंक दितले. शेकवाल्यांनी नितळसाण राखची म्हूण पर्यटन खात्यान निर्देशूय काडला. In large number of cases, at least 85% of the cases, demarcation is already complete. As you are all aware, between 2nd to 6th, there was a public holiday. So we should be done with the demarcations in a day or two, so that they can start erecting the shacks thereafter. And after that, we have given them another timeline as far as permission to operate is concerned. आफ्टरनून नाजाल्यार फाल्यां सकाळीं जे कोणाचें डिमार्केशन केलां तेमकां आपण लायसन्स दिता. लायसन्स म्हणजे परमिशन टू इरेक्ट ती नोटीस आसा तुमी घेवपाचे. आनी हांवें म्हणलें ताका आतां कोणें थोड्यांनी शेकांक घातल्या तेचे प्रॉब्लेम ना सांगला तेणें. तुमी मातशें नोटीस काडत करा आनी मागीर तुमचें काम चालू करा सांगला तेणें. स्ट्रिक्टली डायरेक्टरान सांगलां म्हणटा तें उगडास दवरा गार्बेजाचें. गार्बेज आनी आमी पासून कॉम्प्रोमायज करपा ना गार्बेजाचेर. एकल्यान 4 बिनां दवरपा जाय. 4 बिनां तुमचे वेस्ट पडून तुम्ही बिनां दवरात. सपोज तुमचो वेस्ट चड आसा जाल्यार व्हडली बिनां दवरात. एक वेट गार्बेज, एक ग्लास सेपरेट करपाचे. सगळे सेपरेट सेग्रिगेशन करपा जाय. सेग्रिगेशन करपा जाय. वेट गार्बेज मागीर ग्लास, प्लास्टीक आनी चवथे असले टमाकल बी आसना टमाकल ते बी सगळे सेपरेट करून आमी कॉपरेशन जालें न्हू जाल्यार आमकां मुखार सगळें बरें जातलें. आनी ही कितें गार्बेज म्हणटा ती आमी आतां तेमी बिची बरी क्लीन केल्या. हांव काल आमची बीच पळयतालो क्लीन केल्या तेमी सगळे काडला. सो आमी मातशें तांकां कॉपरेशन दियात सगळें बरे भाशेन करपाक. आतां पळोवया गोंयांतल्यो बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. मडगांवच्या होली स्पिरीट चर्चीन हालींच फुटबॉल फिएस्ता घडोवन हाडिल्लो. वडा मजगती मॅची जाल्यो. गांवच्या लोकां मदीं इश्टागत आनी एकचार वाडचो म्हूण हो फुटबॉल ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश वाळवे आनी ताच्या फामिलीन दिवचल वाळशी वाठारांत मंडप बांदून तो गांवच्या लोकांक वापरपा खातीर दिला. तो गोमंतकामध्ये जे पोर्तुगीजांचं आक्रमण झालं त्या आक्रमणातून जी स्थित्यंतर झाली, जे सांस्कृतिक धार्मिक असे बदल झाले, त्याचा साक्षी पुरावा त्याचा इतिहास या साऱ्या जगन्मातीत असा वसलेला आहे. बोर्डे दिवचले रेणुकाच्या देवळान दसऱ्याचो वर्सुकी उत्सव जालो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दिल्ली डायनामोज आनी FC गोवा मदीं पयलीच इंडियन सुपर लीग जिखपाची तांक आसा म्हूण भारताचो आदलो कॅप्टन बायचुंग भुतिया म्हणटा. आयतारा सावन पयली ISL सर्त सुरू जाता. एथलेटिको दी कोलकाता आनी मुंबय सिटी FC मदीं पयली मॅच कोलकाता जाता. उपरांत दिल्ली आनी गोवाच्यो पुणे आनी चेन्नयन FC आड पयल्यो मॅची जातल्यो. 20 डिसेंबराक ISLची फायनल जातली. दिल्ली डायनामोस पंगडान इटालीचो आदलो स्टार फॉवर्ड आलेसांद्रो देल पिएरोचो आस्पाव आशिल्ल्यान हो पंगड पेजाद जाला हातूंत दुबाव ना. तशेंच जगांतलो सगळ्यांत उंच गोलकीपर क्रिस्टॉफ हॉट हो दिल्लीच्या टिमीत आसा. भारताचे बेस बरे प्लेयर्सूय दिल्लीन आपल्या पंगडांत घेतल्या. तातूंत गोंयचो मिडफिल्डर फ्रांसीस फेर्नांडीसाचो आस्पाव आसा. I heard some guys are scared about me, but it's the strength of a goalkeeper also that the strikers are scared of the goalkeeper. I remember one time I play in Belgium and I take a high ball. There was a guy, I think 1.60 m, and he tried to jump and I take the ball, I think at least 1 meter above him. And I'm still bigger than you, eh?
there is a lot of ambition in this team. We have a lot of power to do something very good. Personally, I want to try to give everything for this club and for this team. Come on, tell us. Goa and Delhi, can they compete for the title? Absolutely, yes. I think for me, Delhi is the dark horses. It all depends on Francis Fernandez creating opportunities for Del Piero to score, because Del Piero can score goals for you. Also, the tie-up with Feyenoord has been fantastic because there were a lot of Dutch players and the coach is also a Dutch. So I think they're going to be a dark horse. गोंयच्या पंगडात फ्रांसाचो आदलो स्टार मिडफिल्डर रॉबर्ट पिरेस आसा. ब्राझिलाचो आदलो खडेकांठ प्लेयर झिको FC गोवाचो प्रशिक्षक आशिल्ल्यान ह्या पंगडाक बेस बरो मार्गदर्शक मेळ्ळा हातूंत दुबाव ना. ह्या पंगडात डेपो स्पोर्ट्स क्लबाचे लोकल प्लेयर आशिल्ल्यान तांची टीम स्पिरीट बरी आसा. Goa, because it's a Dempo side and they've been together for a long time, and it that makes a big difference. But overall, I think for me, Delhi is going to be a dark horse. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.